भरीत काळजा आणि मोगा भरीत एकवटान भक्तीन आम्ही संयमित देवाच्या मंदिरात कैसर दोगवाते मोजे नावी संगी मेळतात कैसर हामासा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष भरीत काळजां आनी मोगा भरीत एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्ततय मोगाचनो आज पवित्र सभा भगवंतू कुरियाकोस एलियास टावराची स्मरण करता तशेंच आयची देवस्तुती आमकां भावार्थान तीर रावून जेजूचे मुखामण पळोवंक आपोवण दिता भावार्थ आमकां देवाचें धर्मार्थ देणे आनी हें देणे आमी आमच्या पवित्र स्नानाद्वारे आमकां लाभलां आयच्या पयल्या वाचपान बरयणार म्हणटा भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना तर मोगाचनो देवाक मानवोंचे तसले जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या पवित्रतेंत फावते बरी वंटो घेवच्याक आमची पातकां ह्या घडये मी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाऊ भयणीनो सुगुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून अनुसारून वायू तरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन संवकार मदीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया कागद कर सोमिया कागद कर क्रिस्ता कागद कर क्रिस्ता कागद कर सोमिया कागद कर सोमिया कागद कर प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बाबार्थ्यांचो वसवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोवंक आनी देखीन सोलोवंक भगवंत कुरियाकोस एलेसच्या वराक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन.
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगती सोदतारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले. देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा ते सगळे दिश्टी पडनातलेल्या तावन उपजलां म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजता. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्तें बलिदान देवाक भेटयलें. ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हूण काडलो आनी ताची भेटवणी आपणाक मानवाली म्हणून देवानच साक्ष दिली. तो मरोन गेला जाल्यार ह्याच भावार्थाक लागून तो आजुनी उलयत आसा. भावार्थाक लागून एनोकाक मरण दिनासतना देवान उबारून व्हेलो. कोणेंच ताका पळोवंक ना, कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो. ताका उबारून व्हरचे आदी एनोक देवाक मानवल्लो म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. तरी पूण भावार्था विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतेल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. भावार्थाक लागूनच ते आपणाक कळीत नातल्या, पूण फुडें घडोवंक आसलेल्या संगती विशांत देवान सत्राय दिल्ल्या वेळार नोयेन देवाक सतमांतलो आनी ताच्या उतराक पाळो दिवन आपले घराणे बचाव करूंक एक तारू बांदूंक लागलो. हाचे वरवीं संवसाराचेर ताणें कॅस्तीचें फायसाल वाचलें आनी भावार्था वरवीं मेळटा तें नितीवंतपणाचें देणें ताका फावो जालें. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. सदांकाल तुज्या नांवाची वडवी गाता सर्वेस्परा. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता सर्वेस्परा. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता. सदांकाल तुज्या नांवाची वडवी गाता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वंदिवंत, अगणित ताची वडवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता सर्वेस्परा. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजी कृत्यां परगट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी महत् कार्यां गाजयतली. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गायतली. तुजी भक्त तुका दिन वाजतले. तुजे रजवडकयेची महिमा वाकंतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता सर्वेस्परा. Alleluia. 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 सर्ग उक्तो जालो आनी बापा स्वताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सामाका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. सो दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंक आपल्या सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरेवेंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्त्र इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य.
कित्याक तितलें धोबें तें. आनी मोयजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगास आसलेलें बरें. आमी 3 तंब बांदया, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोवंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर धंपण गेलें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत ताणीं सटकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय ताचे सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवन येतना ताणीं पळयल्लें तें मनशा पोत मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर कोणाक कळय नये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. ताणीं ही उतरां घट्ट मोतींत व्हेलीं. पूण मेल्ल्यांतलो जिवन जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करताले. शेगीं ताणीं ताका एक सवाल केले, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात तें कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय, एलिया पयलो येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा. तर मनशा पुतान जाय तें सोसूंक जाय आनी सर्वांनी ताची बेपारो करूंक जाय म्हणून ताचे विशांत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तें कितें? पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिया येदोळूच येवन जाला आनी ताचे विशांत पवित्र पुस्तकी सांगलां त्या प्रमाणे जाय तशें ताणें ताका चलयलो. देवाचें उतर हें वगदुनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजूच्या शिसांची तरबेती आमी वेगवेगळ्या हंतांनी जावची पळयता. फकत 3 वर्सां आपल्या शिसा सांगाता जेजू आसलो जाल्यारय विविध हंतांनी सुरू तावन मुळा तावन आपल्या शिसांक जेजू तयार करता. सुरवेर आपल्या उतरां मुखांतर देवाच्या राज्याची वळख दिवच्या मुखांतर तो सुरू करता आनी ताच्या उपरांत आपल्या उतरां सांगाता महात कार्यां तो दाखयता. जायतीं आजापां तो करता. थोडे फावटी सगळ्या लोकां मुखार, थोडे फावटी शिसां मुखार, अशें तांणी चिंतिनातल्या प्रमाणे तांणी हे दोळ पळोवंक ना, देखूंक ना, तसले संगती तांच्या मुखार तो करून दाखयता. अशें उतर आनी करणी हे दोनी सांगाता पळोवन शीस हळू हळू जेजू विशांत समजणी जोडूंक, जाणवाय जोडूंक प्रयत्न करतात. मात न्हय ताचे थंय पातयेणी दवरूंक ते मुखार सरतात. आनी ताचे उपरांत जेजू तांकां सवाल विचारता. आतां तुमी म्हजें उतर आयकलें, हांवें केल्लीं कामां पळयल्यांत, तर म्हाका तुमी कोण म्हण म्हणटात? ते पयलें दुसरे कितें म्हणटात त्या विशयांत जापी दिवन निमाणें पेद्रो तूं क्रिस्त म्हणून जाप दिता. इतल्याक तरबेती रावना बगार जेजू परतून पेद्रो कितल्या मापान आपणाच्या विशयांत जाणा जाला हें कळचे खातीर ताका मुखार कितें घडोवंक आसा हेंय सांगता. आनी त्या वेळा पेद्रो फाटीं सरता. सोम्या तुका असलें कितेंय घडना जावं, तुका खुर्सार मारचें, तुका कश्ट दिवचें, तुका बंदेंत घालचो, हें सगळें तुका घडना जावं. कित्याक तांणी जुवांक कितें जालां तें पळयलां आनी तशेंच तुकाय जावचें नाका म्हणून भियान पेद्रो फाटीं सरतना पेद्रोक, जाकोबाक आनी जुवांक घेवन दोंगराक वेता आनी थंयसर आनिकी सडीत मापान लागशिल्ल्यान आपणाचें महिमेचें जिवीत तांकां पळोवंक एक भाग दिता. आनी हे भाग सगळ्यांक न्हय, विंचलेल्या तेगा शिसांक. कित्याक ते जावन आसात फुडें आपणाचें शीस लागशिल्ल्यान महिमेचें जिवीत पळयतात ते तांणी त्याच प्रमाणे आपणाचें जिवीती सोम्याक समर्पूंक आसा. देखून तांकां हे भाग मेळटा आनी ते समजतात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो,
हे सगळे केल्या उपरांत जेजू आशेता इतलेंच भे आनी आपदैर न्हय बगार बाबाडथ. जेजू गुण केल्ल्या वेळार आजापां केल्ल्या वेळार ताणें सांगलें उतर आसा तुज्या बाबाडतान तुका बरें केलें. तूं पाती येताय देखून आतां तूं वच आनी तुवें विचारल्यार तुका मेळटलें. म्हणजे सोम्याक आमचे तावन जाय आमचो बाबाडत. जर तूं पाती येताय तें तुका जाता. जर तूं विश्वास धरताय तर सोमी तुज्या बसत तें कितें मागताय तें दिवंक तयार आसा. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता जायते जण जर तांच्या जिवितांत बाबार्थ नातलो तर तांचें तें कितें आज आमी वाचता तें जावंक साध्य नातलें. ते पातयेले उतरांचेर पातयेले देखून तांकां तांच्या जिवितांत महात कार्यां पळोवंक मेळ्ळीं आनी तांच्या विश्वासा द्वारे आमी आज तांचो उडास करता आनी आमकां एक भरवोसो आसा. जर देवाच्या उतराचेर आमी बाबार्थ दवर मुखार वेता तर आमकांय अब्राहमाक जाल्लें बरें, एनोकाक जाल्लें बरें, आबेलाक जाल्लें बरें, सर्वेस्पराची महिमा पळोवचें भाग आमकांय मेळटलें. असलो बाबार्थ आमी सदांच जगोवन दवरूंक, आपदैर पयस करूंक, बें पयस करूंक सोमी आमकां आपयतना हें उतर घेवया आनी बाबार्थान जिवंक प्रयत्न करया. तुझ्या पायांदळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पितां तुका उंडो गोवांचो मनशा वावरान केलो प्रितुमेन तो दिलो कर तूं उंडो आमकां जिविताचो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्व पदवेदार आनी भववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंतांच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक काल तुज्या मोगांत जियेवन सासनाची सडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता तुका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून
ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसंगेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी चांचणी कराराचें हें रगत, पातकांचे मुखाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता, तुझा सुम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वडो आनी हे सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे मिश्र ठरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोव सोदून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कळकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमच्या देवाचे माये संगती सांज तुजो निसकळपती भगवान धर्मदत्ता आनी स्वर काळी तुका मेळा वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवांक आमकां फोव कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुम्यान शिकेले मागण्यात आमी सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळण्यांत पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान अत्रेकतिलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रजबड चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचेय सोय आसूं. एकामेका समयाची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. समय तुवें म्हजे भितर उंचेपाक म्हाका फोवना पूण तेका त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sinkatrikta inyak tuja haura kon rauta swagatuka आवाज देता जीवित मुझे समर्पिता जीवो उनो तो जीवित इंसो जीवित आमचे तो नंदन कोसो संस्थित सुगा वरून पावसो संस्थित सुगा पावसो सुया तुका जीव कत्रिता इन्या तुझा हावरा कोण रावता स्वागत तुका आवाज देता जीवित मुझे समर्पिता. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. भगवंत कुरियाकोस इल्यासच्या वराची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां करपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. कार्मेल सायबिनीचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणता. आपणाक सचरण जसे म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजा कांता वेळा तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोना तुझे बरी बळे माये, कतनातले अंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए भोव दयाळी अंकुवारी मरी, तुज्या आसरा दावुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्य सुदुल्लो. कोण बुनी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन कोणें आयकोंक ना. हे पातयेन दैर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या अंकुवारीच्या अंकुवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक. हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जो कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा वचत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जो कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा वचत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जो कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा वचत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणी, आमची आवय तू जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मोहित देणे देवाचे मंदिर मनशा पुताचे, सुंदर दोन सोल्याचे पणगडत्म्याचे. नवल तू हे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे. अंतरदशा पदक्यांक तू नेके फाद्याचे. माय तुजो उपकार बावडता, नाव तुझे संसार गाजयता. मागून धाड माये म्हाका सर्गीचे मेसाव. माय तुजो उपकार बावडता, नाव तुझे संसार गाजयता. मागून धाड माये म्हाका सर्गीचे मेसाव. आमकां मरिया आशिर्वाद दी आमकां. भगन कृष्णाचे कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.